जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान आवेस्वर सो वळी 25 ते 50 जेजू जिविताचो उंडो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी भावार्थ दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखोयची? कितें करतलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सुर्गींचो उंडो खावंक दिलो, अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मोइजेसान तुमकां सुर्गींचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप की तुमकां खरो सुर्गींचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता, तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी भावार्थ दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार थावन देंवला. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही, जीं सगळीं ताणें म्हाका दिल्यान तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर्जिवंत करची. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी. जीं कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार्थ ठेवतात, तांकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळचें, आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करची. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो, अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं गुणगुणूंक लागले. तीं म्हणटालीं, हो जेजू न्हय रे, जुजेचो पूत? ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें? हांव स्वर्गार थावन देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मदें गुणगुणू नाकात. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाचेनूच म्हजेशी येवंक जायना, आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. तीं सगळीं देवान शिकयलीं मनशां जातलीं, अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयलोलें आसा. जीं कोण बापायचें आयकतात आनी शिकतात, तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला.
खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण भावार्थ ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरण्यांत मान्ना केलो आनी ती मोरून गेली. पूण हो स्वर्गार्थावन देंवलोलो उंडो, तो खातीर ती मोरची नात. हांव स्वर्गार्थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात ती सासणीक जिवी आसतली. आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. तेन्ना त्या जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे, हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्ल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसूं नजो. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तीं म्हजे सवें जियेतात आनी हांव तांचे सवें जियेतां. जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा थावन हांव जिवीत घेतां. तशेंच म्हाका खातात तीं म्हजे थावन जिवीत घेतलीं. हो स्वर्गार्थावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केलो तसलो हो उंडो न्हय. ती मोरून गेली. हो उंडो खातात तीं सासणाक जिवी आसतली. हें ताणें कापेरनावाच्या देवस्थानांत शिकोवन दितना म्हणलें.